एक बरें दिसता की सगळ्यांनी बिनविरोध म्हणटा अशें कृष्णाक निवडून दिल्लो आसा। हांव ताका शुभेच्छा दिता। आनी जशें खोला पंचायत म्हणजे व्हडली पंचायत जी नगरपालिका फाटल्या म्युनिसिपालिटी फाटल्यान व्हडली पंचायत म्हणजे खोला मतदारसंघाची आनी ताका लागून ह्या पंचायतीचें चड म्हत्व आसा। बाकीचे आसाच पूण ही मोठी पंचायत आनी ह्या मोठी पंचायतीक आयज सरपंच जाला म्हणून कृष्णा गांव शाबासकी दिताच। कृष्णा आमचे पयलीं झेडपी जाल्ले आसात, ताकाय अनुभव आसा राजकारणाचो आनी कशें काम करप कितें करप हे झेडपी रुपांतरी केल्लें आसा। म्हणजे हांगा सगळें आमची अनुभव टीम आसा। तो सरपंच आसा, उपसरपंच आसा बाबू, तो आदले सरपंच, खूब पंच आसा। बाकी सगळें आमची एकठांय टीम आसा आमची। झेडपी आमचे बरोबर आसता, बाकी सगळे आमचे पंच आसता। अजय आनी कोणी आमचो सरपंच पंच जाल्लो आसा। म्हणटकीच नवे पंच आनी पोन्नी ओल्ड पंच अशें एकठांय जावन एक बरें कॉम्बिनेशन आसा आनी एक संघ आसा। म्हणटकीच जशें पयलींचो क्रिडा भितर वर्सभर काम जी कितें जाली तीच कामां आतां फुडें वचपा खातीर आनी नवीन आनी तूं एड करपा खातीर जे कृष्णा अजयानी फुडें वयल्ली अजयानी आनी कृष्णानी ती आयज कृष्णा आनी बाबू घेवन फुडें वयतले। सरपंच जरी कोणी पगार बसलो, उपसरपंच जरी कोणी बसलो जाल्यार एक संघ आमची सगळी टीम आसा। 7 मेंबर सगळे 9 मेंबर सगळे एकठांय आसात आनी एकठांय रावन काम करतात। ही एक जमेची बाजू एक बरी दिसता। येदी व्हडली पंचायत जी ग्रामीण भागाची पंचायत अनुसूचित जमातीचे लोक आनी बाकी सगळे मिक्स लोक आसात। हांगा युनिटीन एकवटान काम करप म्हत्वाचें आनी जे सरकार असले काळार सरकाराचो फूल सपोर्ट घेवन पाठिंबा घेवन ज्या भागाची जी कामां करपाक जाय ती करपाक आमचे पॅनल करतले। हांगा आमचो एक म्हणल्यार आमचो अंडरग्रावंड केबल जो आसा तेजो आमी पयलीं एक सोपस्कार पूर्ण केल्ले टोटल हेजो बेतूल पंचायत खोला पंचायत तेजो आयज सोपस्कार आनी फुडें करून सभापतीचो आमचो भागय आसा आगवंदा पंचायती आसा तेणी ती फुडें व्हेल्ली आसा ती आमकां अंडरग्रावंड केबल करून घेवपाक जाय। उदकाच्या समस्या काही प्रमाणे आसात, आमी एस्टिमेट केल्ले आसात, काही फायली अप्रूव जाल्ले आसात, ताका खंय तरी अंतीम हे दिवन टेंडर काडून तें उदक खंय तरी पावोवपाक जाय। सालावलीचें उदक आमी गवळ कुड्डे ह्या भागान पावयल्लें आसा ते आमी माटव्या कडेन हांगा पावोवन फुडें व्हरपाचें आसा। तो प्रोसेस चालू आसा, तें पावोवपाक जाय। तशेंच ह्या भागाचें उदक तेजो एक प्रोसेस केल्लो आसा साळेरी कुडे ह्या भागांनी तोय टेंडर जावपाचो हेजेर आसा। आनी उदक हें मेन आसा। काही रस्ते म्हणून चालू आसता, रस्ते आमी ऑलरेडी घेतले आसात आनी ताचे बाकीच्यो इंटरनल कामां म्हणून चालू आसता। तांच्यांनी जे आपल्या पिरियडा भितर जी कामां मार्गी लायिल्ली ती फुडें व्हरपाचें काम म्हजें आनी पंढरी प्रभुदेसाय हांचें आसतलें। सो आमकां विश्वास आसा की आमचे बाबू कवळेकराच्या साथीन ते आमी फुडें व्हरतले, हातूंत मात कांय दुबाव ना। गार्बेजीचो जो प्रश्न म्हणला तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर रेडी आसा, इलेक्ट्रिकल जे काम आसा ते चालू आसा। सो ते जाले नंतर ताजें प्रत्यक्षान आमी इनॉग्रेशन जे कितें करपाक जाय तें करपाक शकतले। आनी दुसरें म्हणल्यार FRCचो जो प्रश्न आसा तो आदले मुख्यमंत्री डेप्युटी मुख्यमंत्री बाबू कवळेकरान त्या वेळार खूब प्रोसेस फुडें व्हेल्लें आनीक आतां जे अर्दकुटी आसा ऑलरेडी प्रोसेस जाल्ले आसा, ग्रामसभा जाल्ली आसा, 196 फायली ज्यो आसा त्यो ग्रामसभेन एप्रुवल दिल्ली आसा। पंचायत बॉडीन कोरचे मिटिंगेक ताका आपली मान्यताय दिल्ली आसा आनी ते सगळे रेडी करून फायली आमी डेप्टी कलेक्टरांक पावयल्ली आसा। सो तांचे SDLCची मिटींग म्हाका दिसता पयर जाली, ताजे नंतर ते प्रोसेस सुरू जातलें। गव्हर्मेंटान जायत्यो स्किमी काडल्यो आसा ते शेवट पर्यंत पावत ना, तुमी अवेरनेस कशें करतले लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर सरपंच म्हणून? एक्चुली कशें आहा हें अवेरनेस करपाचें काम जें आसा पयलीं पासून हर एक डिपार्टमेंट ट्रायबल जावं एग्रीकल्चर जावं आतांय एग्रीकल्चराचो कार्यक्रम थंय भायर चालू आसा। सो अशें करून ते कार्यक्रम करीत आसता आनीक आमचे कडच्यान जें तांकां सहकार्य जाय कारण ते आमकां एप्रोच जाता। सो एप्रोच जाल्या नंतर हॉल किंवा बाकीचे तांकां जी वेवस्था जाय ती आमी करून दिता। सरपंच म्हणून आतां फर्स्ट स्टेप तुगे कितें आसतलें काम आतां? पळय कशें आहा फर्स्ट स्टेप म्हणून जें आतां कितें आहा सराच्या आशिर्वाद आमकां तो लास्ट फंड मेळ्ळो जो आमचे कडेन 50 लाख आशिल्ले, तातूंतल्यान आमी पंचायत रिपेर घेतलेली आसा। सगळे पंचायत डेवलप फुडले जे पेवर्स आसा ते जातले। उदकाचो साळोरेचो जो मेजर प्रश्न आसा तोवूय बी सराच्या सहकार्यान ऑलरेडी फायल मूव जाल्ली आसा। ताच्या भायर आनीक आमी ऑप्शन काडले आसा ते रोखडेच तुमच्या लक्षान येतले, ते आमी मागीर सांगतले। सो
जे जे प्रश्न रस्त्याचे किंवा उदकाचे लायटीचे तांचे मार्गदर्शनाखाली, कारण ज्या ज्या वेळी फोन मारपा जाय हें करपाक जाय तें काम करीत आयिल्लें आसा, आतांय ते करतले. जे तुमी ते टर्म आतां वांटून घेतले आसा ते तशा तशे उरतले काय चेंजीस जातले आनीक? ना, टर्म जे पळय अंडरस्टँडींग जे बसयल्ली आसा ते त्या नुसारच फुडें वतले. हेंच एक उदाहरण आसा. पयलें जें आशिल्लो आतां हांव जालो कळ्ळें तुका. फुडें बी जें कितें आसा तें फुडें तशेंच एकजूट आसतली तुमची. एकूट आसा.